मुख्यमंत्र्याचो थोमणो. राहुल गांधी भारत जोडो करता आणि हे वाटेन गोंयांत खंय काँग्रेस छोडो चालू जाला. भारत जोड़ो यात्रा बोल के उनकी जो लीडर घूम रहे, जब वो भारत जोड़ो कर रहे थे तब कांग्रेस छोड़ो गोवा से स्टार्ट हो गई है. उनके खुद के जो एक्स चीफ मिनिस्टर, उनके खुद के लीडर ऑफ अपोजिशन, उनके साथ में कोई रहना नहीं चाहता है. आम जनता तो छोड़ दो. तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी लोगों ने उनको छोड़ दिया है, जनता ने उनको छोड़ दिया है. उनको कुछ आशा सीट जीतने की तो आशा ही नहीं है, इसलिए इस तरह के अननेसेसरी स्टेटमेंट करते रहते हैं. राहुल गांधीचे येस पळोवन बीजेपीच्या पोटान दुखता. विजयीच न्ही, कितलेशेच जाण खंय राहुल गांधीक तेंको दिवंक फुडें सरल्यात. पाकिस्तानाचो जिंदाबाद म्हणून हो स्लोगन म्हणलो गेलो आणि तेजेर म्हाका दिसना अशी ही बीजेपी इज एज मास्टर्ड दिस आर्ट हें कोणी सांगतलो. आतां यात्रा ऑलमोस्ट हाफ सोंपली जाल्यार आतांच हो प्रश्न कसो आयलो. कोणे तरी पाकिस्ताना बद्दल कितें तरी उलयलो. येदी व्हडली यात्रा आतां कन्याकुमारी स्टार्ट जाल्ली ती आतां पर्यंत कांयच जावंक ना. आतांच कशें जालें हाचेर हें लोक पळय समजता न्हू, ते समजतले हें कोणे तरी कारस्थान केलां म्हणून तेतून आनी दुबाव. मेन म्हणजे कितें आहा, ह्या यात्रेचो बीजेपीक सक्सेस म्हणटा पळय तो पळोवन जो आसा त्या खातीर खंय तरी तोड घालपाची आहा. आनी ही यात्रा म्हणटा पळय ती काँग्रेसची यात्रा न्हू. राहुल गांधी एक लिडर, आमचो इंडियेचो युथाचो लिडर, आनी ताका सगळ्यांनी यात्रेक बाकीच्या गोवा फॉवर्ड हेणी दिवंक ना. दिलो तेंच्यांनी तो बरोच आसा. आनी यात्रा अजून सोंपोंक ना. काँग्रेसवाले खुबशे जाण कार्यकर्ते वयतात, लोक मेळटात, मिलिटरीचे एक्स ऑफिसर मेळ्ळात तांकां. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.